नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कोविडाचे ल्हारांत गोंय विद्यापीठान फायनल इयराच्यो ऑफलायन एग्जामी धुकल्ल्यो फुडें. 14 जानेरा सावन जावपाच्यो चालू. आतां 7 फेब्रुवारी सावन भुरगे गेल्ले हायकोर्टात. कोविड ल्हाराचेर प्रधानमंत्र्याचो मुख्यमंत्र्याक अलर्ट. लोकल कंटेनमेंटाचेर भर. गोंयांत दिसपट्टे दुयेंती 4,000चेर. पॉझिटिव्हिटी 40%. दिसाक 10,000 तेंकतले. तज्ञांची शिटकावणी. बीजेपीन 37 उमेदवारांचे लिस्ट धाडले संसदीय मंडळाक दिल्ली. 16 जानेराक उमेदवार लिस्ट फायनल. पेडण्याच्यान निखळायल्लो बाबू पावलो मडगांवां. दिगंबरा आड बाबू. म्हापशा बस स्टँडात मोठो स्कॅम. मायकल म्हणटा 1 कोटी 80 लाखाचे काम हिसबाक दाखयल्या 4.5 कोटी. आमदार मुख्यमंत्री पेटल्या इलेक्शन फंडाक. मायकल वोकल. तृणमूल मोगोचे स्किमीक प्रचंड रिस्पॉन्स. गृहलक्ष्मीक 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन पार. युवा शक्ती क्रेडिट कार्डाक तरणाट्यांचे रजिस्ट्रेशन पावले 1.5 लाखा वयर. आणि वेंचणुकेक जीएसआरपीचो बॅनर दिताना पुराय मेकळीक दिल्ली. जीएसआरपी फुडाऱ्यांक आतां मारता एक येवजो. आरजीचो फुटबॉल पद्दतशीर इनासाक उजरायलो. खबरो विस्तारान. गोंय विद्यापीठान ऑफलायन एग्जामी फुडें धुकल्ल्यो. 14 जानेराच्यान फायनल इयर एग्जामी चालू जावपाच्यो. आतां 3 सप्तकां फुडें. विद्यापीठाचे सर्क्युलरा प्रमाण 7 फेब्रुवारी सावन फायनल इयराचे भुरगे ऑफलायन एग्जाम नाका म्हूण हायकोर्टात गेल्ले. युनिव्हर्सिटी कितें ते थारायतली म्हूण कोर्टान केस शुक्रारा दवरिल्ली. बेरेस्तारा विद्यापीठ मंडळाचे बसकेंत कोविड ल्हाराचे फाटभुंयेर एग्जामी फुडें धुकलपाचें थारलें. फाल्यां एग्जाम स्टार्ट जाता. आयज युनिव्हर्सिटी नोटीस काडटा. दिस शोज हाव इनसेन्सिटिव्ह द वायस चान्सलर इज, how insensitive the chief minister is towards the student community. फाल्या एग्जाम आयज काडटा सर्क्युलर. आमचो मुवमेंट आमची चळवळ ज्या 29 डिसेंबरसून चालू जालेली आहा तेन्ना तुवें सांगली आसली की एग्जाम पोस्टपोन करता म्हणून. तेन्ना सुद्दां पॉझिटिव्ह रेट 20% मायज आसली. आतां 30% मायज आहा. बट वाय यू आर टॉर्चरिंग द स्टुडंट? हांव शिटकावणी दिता टू द वायस चान्सलर एंड टू द चीफ मिनिस्टर. भुरग्यां वांगडा खेळो नाका. भुरग्यां वांगडा एनएसओ आसा, एनएसओ आसली, एनएसओ हेजे मुखार आसतली. सो डोंट प्ले विथ द स्टुडंट्स. तुम्ही आयज जो डिसिजन घेतला टू पोस्टपोन हे तुम्ही पयलीं घेवंक शकपाचे. आनी पोस्टपोन तुम्ही पयलीं म्हणटाले की इज नॉट अ सोल्युशन. कितें एकेडमीक केल्ले घालतलो. आतां कितें जालें? आतां कसो इश्यू कसो? आतां तुमचे कशें घेतलें तें डिसिजन? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविड ल्हाराचेर प्रधानमंत्र्याचो राज्य आनी मुख्यमंत्र्यांक अलर्ट. लोकल कंटेनमेंटाचेर भर दिवपाची सुचोवणी प्रधानमंत्र्यान मुख्यमंत्र्याचे बसकेंत केली. हे वाटेन गोंयांत दिसपट्टे दुयेंती 4,000 तेंकले. पॉझिटिव्हिटी 40%. आनीक एका सप्तकभरान गोंयांत दिसाक 10 ते 15,000 केशी येवंक लागतल्यो. वैजकीय सुविधांचेर ताण पडटलो म्हूण एक्सपर्ट ग्रुपाचो दोतोर शेखर साळकाराची शिटकावणी. आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है. साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है. पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है. पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा. हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में
लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। डॉक्टर शेखर साळकर सांगता केसी 10-15 हजार मेरेन तेंकतल्यो आनी मागीर देंवपाक सुरवात जातली। वॅक्सिन घेतिल्ल्यान काय हॉस्पिटलायझेशनाच्यो केसी कमी आसा। म्हज्या हिशोबाप्रमाणे जर आम्ही वचले तर कंपॅरेटिव्हली लास्ट आम्ही जर स्टडी केली ती पळयली की ह्या फावट ही जी ओमायक्रॉनची वेव आसा इट मस्ट बी अराउंड 3 to 4 times ऑफ वॉट इट वॉज देअर ऑफ डेल्टा। ताची इन्फेक्टिव्हिटी हाय आसा। सो आमकां एक्सपेक्टेशन आसा की इन नेक्स्ट 8 days मे बी बाय अराउंड 20 तारखेक और 20 ताच्या आसपास हेवटेन वी विल बी सीइंग अराउंड 10 to 15,000 पेशंट्स पर डे आणि ताज्या नंतर ती इट विल कम डाऊन। सो हो जो आता नेक्स्ट एक 8-10 दिसाचो जो काळ आसा तो सामको आमकां इम्पॉर्टंट आसा। बिकॉज जरी आमी म्हणलें की इट इज लेस लेथल तरी आसतना एडमिशनचेर मातसो प्रेशर येवंक शकता, कित्याक आमचे दोतोर आनी आमचे सिस्टरी आर गेटिंग इन्फेक्टेड, सो दे आर गोईंग आउट ऑफ दीस। आणि खूपशे दोतोर आता इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान आणि सिस्टरी इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान त्या हॉस्पिटलांचेर प्रेशर येता। एक 7-8 मुख्यमंत्र्यांक फक्त उलोवपाची संदी आशिल्ली, बाकीच्यांक उलोवपाची संदी नाशिल्ली। बट तातूंतल्यान ओवरऑल देशांतले कोविडचे सिच्युएशन जाणून घेतले आणि पॉझिटिव्हिटी रेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कशा पद्दतीन आसा खंयच्या खंयच्या स्टेटीत ताजो एक रिव्ह्यू घेतलो गेलो आणि प्रिकॉशन्स म्हणून जी वॅक्सिनेशन हाजेर भर दिवपाक सांगलो की 100% वॅक्सिनेशन जावपाक जाय। 15 to 18 हाज्याय वॅक्सिनेशनाचेर भर दिवपाचो मोठ्या प्रमाणात। त्याच बरोबर बुस्टर डोस जो 60 आणि एबाव आसा ते चडांत चड लोकांनी घेवपाक जाय, हाज्या खातीर प्रमोट करचें। बीजेपीन 37 उमेदवारांचे लिस्ट बीजेपीच्या संसदीय मंडळाक दिल्ली धाडला। 16 जानेराक बीजेपीचे उमेदवार लिस्ट फायनल जातले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता। ते वाटेन पेडणेच्यान भायलो निखळयल्ल्या बाबू आजगावकाराचे नावाचेर मडगांवां बीजेपी मंडळाचो शिक्को। मडगांवाची बीजेपी वोकल फॉर लोकल दिगंबर कामतीक फायट दिवंक बाबू। बीजेपीची कोर कमिटी आणि वेचणूक कमिटीची बसका बेरेस्तारा जाली। एकूण 37 नावां दिल्ली बीजेपीच्या संसदीय मंडळाक धाडल्यात। 16 तारखेक नावां फायनल जातली आणि मागीर बीजेपी जाहीर करतले। इलेक्शन मॅनेजमेंटाची मिटींग पार्लमेंटरी बोर्डाक आमी सगळे कॅन्डिडेट जे आहा पळय न्ही ते हे करपा खातीर रिकमेंड केल्या। कितें डिस्कशन आनी अरे ते डिस्कशन तुमकां कशें सांगतलो? मॅनिफेस्टोचे आनी कितें डिस्कशन जाता? मॅनिफेस्टोचें आज हेजें लिस्ट आनी केन्ना मेरेन सर कितें 16 तारखेक म्हणून सांगलें जाय काय? पेंडिंग उरिल्ले त्या संदर्भात फायनल हे करून आमकां आतां ते बेगीन वयर धाडपाक जाय। सो ऑलमोस्ट सगळे सीट्स कंप्लीट जाले तुमचे? तरी पूण थोडे एक पर्सनल डिस्कशना खातीर थोडे उरला ते आज सांज पर्यंत फाल्यां पर्यंत क्लियर जातले। खंयचे सीट पेंडिंग आशिल्ले तुमचे आतां? पेंडिंग डिटेल्स अध्यक्ष ओके, पूण राफली कितले जाल्या? 30 पूण जाल्या ओ 36 जाल्या? 37 समोर ऑलमोस्ट क्लियर कशें जालें अशें। अप्रुवल टू पार्लमेंटरी बोर्ड? पार्लमेंटरी बोर्ड रेफर सो बाय केन्ना म्हटल्यार? बाय 14 परवा पर्यंत। परवा पर्यंत ओके। लिस्ट केन्ना डिक्लेअर जातली फर्स्ट? ते दिल्ली थंयच्यान तुमची फर्स्ट एकूच लिस्ट आसतले ओ 2 लिस्टां बोहा कितें आसता? एकदम सगळे वांगडा ते वटेन पेडणेच्यान भायलो म्हणून निखळायिल्लो बाबू आजगांवकर आशिल्लो तसो मडगांवां पावलो। मठक्रमाचो 6 टर्माचो आमदार दिगंबराक फायट दिवंक खंय बाबू। मडगांवच्यान चड करून म्हाका दिसता डेप्युटी सीएम बाबू आजगांवकाराक तिकेट मेळटा आनी भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळ फाटल्यान उबें रावतली। भायलोच हाडपा पडलो तुमगे? भायलो न्ही तो, हांगाच्यान भायर गेल्लो तो, परतो घरा हाडला। काल तुमी पार्टी लिडरान आपयल्ले दिसता तुमकां हांगा मडगांव ऑफिसा मिटींग प्रोसिजर जो आमचा आमची प्रोसिजर आहा ती मडगांव मंडळा कडल्यान ते नांव वचपाक जाय, ते वचून मागीर दिल्ली पार्लमेंट बोर्डा वता आनी बोर्डाचेर मागीर तिकेट जावन येता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हापशा बस स्टँड म्हणटात तो मोठो स्कॅम। आता काँग्रेसीच्या मायकलाचो आमदाराचेर फार।
PDN पास केल्लो तो खंय हो बस स्टँड न्हीच, चडांत चड खंय 1,80,00,000 काम केलां आनी 4.5 कोटींचे म्हूण सांगून म्हापशेकारांक खंय फटयता. ते भायर कामूय खंय सबस्टँडर्ड. मायकल म्हणटा आमदार मुख्यमंत्री इलेक्शन फंड उबो करूंक पेटल्यात. पुना, मुंबई, बेंगलोर सगळ्याक ऑल इंटरस्टेट बसीस ते सायडीन आसतल्यो. आता 8 वर्सां लागली जो प्लॅन तयार केल्लो तो प्लॅन इम्प्लिमेंट जावंक ना. कित्याक म्हापसा गेट स्टेप मदरली ट्रीटमेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड वॉट वी हॅड अप्रूव्ड इज नॉट कम अप हियर. आमी जे PDN अप्रूव केल्ले ते हिंगा येवंक ना. आनी पयशे इलेक्शन लागीं येता ते म्हापशेच्या लोकांक दाखोवपाक, बार्देसच्या लोकांक दाखोवपाक खंय तरी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे पयशे ट्रान्सफर जाता 3,20,00,000 टू GSIDC आनी हे पेवर्स घालता हाडून. तांकां अजुनूय खबर ना की बस स्टँडाक जेन्ना पेवर घालता तेन्ना ह्यो बसी ज्यो आहा कितल्यो टनाच्यो आसता ते तांकां खबर ना. ते येतले आनी थिंगा डिप्रेशन पडटले आनी थिंगा उदक उरतले, मस्किटो ब्रिदींग जातले. फर्स्ट वॉट दे हॅव डन ओवर देर फॉर पार्किंग ऑफ इंटरलॉकिंग पेवर्स दॅट वील फेल. थिंगा हॉट मिक्सूच जावंक जाय आसलें ऑर कॉन्क्रिटींग जावंक जाय आसलें. हे फेल जाल्ले आहा. एका खंय 4,60,00,000 कितें मोडल्या. ही बेश्टी पोत्री घालपाक ती बीन जाल्यार टाटाची पोत्री बेश्टी झिंकाची पोत्री घालून थिंगासर एक बेश्टो टॉयलेट ब्लॉक बांदला धाकटुलोसो आनी थिंगा आनीक फुडें पोत्री घातल्या आनी पेवर घातल्या. हे टोटल हे स्कॅम जाल्ले आहा. 4,60,00,000 एक कंपाऊंड बांदून ताका ती बीन जाल्यार ती जाई घातल्या पळय ती एक पावसान ती नाच जातली. ती जाई जी घातल्या सायडी ती एक पावसान नातली हलके क्वॉलिटीची. हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. हे सरकार येयले काय हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जातले. हांवूय कॉन्ट्रॅक्टर म्हाज्या हिसपान एका 1,80,00,000 वयर खर्च जावंकूच ना. 1,80,00,000 1,80,00,000 खंय उरले आनी 4,60,00,000 खंय तरी म्हाका दिसता इलेक्शनाक जो फंड तयार करता पळय तितून हे घुसपल्ले आहा. हिंगासरलो आमदार आनी आमचो चीफ मिनिस्टर. लोबोन म्हापशेचो काँग्रेस फुडारी सुधीर कानोळकारा बरोबर बोडगेश्वराची भेट घेवन प्रचार सुरू केला. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टी. तृणमूल मोगोचे गृहलक्ष्मीचे 2.5 लाख रजिस्ट्रेशना उपरांत युवा शक्ती स्किमीक 1.5 लाख युवा रजिस्टर जाल्यात. म्हजे घर मालकी हक्क हावजिंग स्किमीकूय बरो रिस्पॉन्स मेळटा म्हूण TMC सांगता. TMC खंय गोंयची सगळ्या मळार उदरगत करूंक सोदता. मजगती सांताक्रूजचो आदलो आमदार विक्टर गोन्साल्वीस काँग्रेसींतल्यान TMCत. We've launched these 2 landmark initiatives, actually 3 landmark initiatives for the people of Goa. The first is the Griha Lakshmi card, the second the Yuva Shakti card, and then we've introduced the Majha Ghar Malka Haq program, which is to give freehold rights to the residents in Goa. Of these, the Griha Lakshmi card is aimed at the female head of households. We've already crossed 2.5 lakh enrollments for that one. We have reached the landmark figure of 1.5 lakh enrollments for the Yuva Shakti card. Trinamool Congress believes in reaching every household. That's what we've done in Bengal, and that is what we aim to do here. That is the way our governance is based. I have left Congress because I don't find any future for Congress in Goa. Second point, I see Mamata Banerjee as a second leader after Modi. No one can be after Modi beside Mamata in the country. Today we see Mamata who fought a battle of Calcutta, Bengal, and she has won against the full BJP. आमचो TMC अलायन्स सरकार फॉर्म जायना फुडें आमी लोकांक एक वचन दिल्ले आहा आनी वचन दिता की ज्यो सगळे केसी आसतल्यो आयज ज्यो मामलेदारान किंवा कोर्टान आसतल्यो सगळे केसी आमी विथड्रॉल करून मुनकारियल एक्ट जो आहा मुनकारियलाच्या अंडर ज्यो केसी आहा ह्यो सगळ्यो गोंयकारांच्यो केसी आमी विथड्रॉल करतले.
ज्यांची बर्थ डेट किंवा जे बर्थ डेटूच म्हणणं ज्यांचे पूर्वज हांगा 1976च्या पयलीसून रावतात उणे 45 वर्सां पयलीसून जे रावतात आणि ज्या लोकांकडे घर ना ज्यांची फॅमिली वाढलेली आहा पण कुटुंबाक घर ना असले 50,000 कुटुंबाक आम्ही 100 स्क्वेअर मीटर जागो दिवन सबसिडाइज रेटीन घर बांधून दिवपाचे आम्ही वचन दिल्ले आहा. गोवा स्वराज पार्टीचो बॅनर दितना आर्जीक पुराय मेकळीक दिल्ली, कसलीच अट नाशिल्ली. उपरांत गोवा स्वराज पार्टीचो इनासियो खंय आर्जीक एक अर्दी सोडू लागलो. दाबोळे काँग्रेसीच्या कॅप्टन विरियातो आड उमेदवार घालप ना, 5 सीट ड्रॉप कर म्हूण आर्जीचेर प्रेशर. आर्जी मनोज परबान इनासियोक उजरायलो. आर्जी खंय फुटबॉल पद्धतशीर मेळ्ळा. त्यांनी बेंटोक सांगले की तुम्ही कॅप्टन विरियाटोक मनोज कित्याक हे करता. त्यांनी विरेशाक पासून क्वेश्चन सांगले. कॅप्टन जेन्ना विरियाटोक काँग्रेसीन गेलो तेन्ना त्यांनी विरेशाक फोन केलो आणि क्लियर कट सांगले की तुम्ही कॅप्टनाक कांयच म्हणचे ना, आम्ही कॅप्टनाच्या अगेन्स्ट सीट घालपाचे न्हू, कित्याक आमकां कॅप्टन जिखोवपाक जाय, तो काँग्रेस आसूं नाजाल्यार आनी कितें आसूं. ज्या कॅप्टना वांगडा आमी काम केलां आमकां खबर आसा तेजे कितें ताचो मकसद आसा, तो कितलो सेल्फीश आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. तेजेर आमी डिस्कशन करचें न्हू, पूण त्या मनशा अगेन्स्ट उलोवंक कितें जाय आनी कितें नाका हें आमकां डिक्टेट करपाक इनासियो बाब कोण न्हू. कित्याक जेन्ना तेणी आमकां पार्टी दिल्ली, जेन्ना आमकां कंटेस्ट कर म्हटलेलें तेन्ना ती फ्री आसली, कसलेच कंडिशन नासले. तेंच्यांनी काल सांगला जाल्यार कोणा बद्दल कितें उलोवपाक जाय, मनोजान स्टेजीर कितें उलोवपाक जाय, विरेशान स्टेजीर कितें उलोवपाक जाय हें सांगपाक आमी ताका रायट दिवंक नासलो. म्हणल्यार आतां हेच्या फाटल्यान मोटीव कितें आसा, कोण तांकां इन्स्टिगेट करतालो, कोण तेंच्या फाटल्यान आसलो, हे एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आमकां आसा. कित्याक ह्या मनशांचेर आमी ट्रस्ट दवरलेलो जाल्यार ते आमकां सांगता 5 सिटां दिया. टायपान तेणी कंडिशन हाडले, ह्या टायपान तेंच्यांनी 5 सिटां हाडली आनी आमकां डिक्टेट करपाक ट्राय केली. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. वाळपय काँग्रेस ब्लॉकाक काँग्रेसीन जाहीर केल्ली उमेदवार मनीषा उजगांवकर मान्य ना. उमेदवार बदलूंक 24 वरांचो प्रास दिला. ती खंय जिखपाची उमेदवार न्ही, तिची उमेदवारी खंय आमदार मंत्री विश्वजीत राण्याचे बऱ्याक. मनीषा म्हणटा जो काँग्रेसीक तेको दिता ताणें खंय तिकाय तेको दिवंक जाय. अल्टिमेटम दिता की 24 वरांच्या आत तेंच्यांनी हो जो कॅन्डिडेट हांगासर प्लांट केल्लो आसा, लादलेलो आसा, कोणाची संमती नासतना, तेन्ना तेका 24 वरांच्या आत तेका फाटीं घेवचो, तेजे कॅन्डिडेटीचेर फाटीं घेवचे आनी जनतेक जो मान्य आसा, सर्वमान्य जो काँग्रेसीचो मान्य आहा तेका हांगासर तिकीट दिवचें आनी 24 वरांच्या उपरांत जर तेका फाटीं घेयना जाल्यार तेच्या संबंदी आमचो विचार जाता. पूण हांव सांगता, हांवें स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा की हांव तुका काम करचो ना, हांव ह्या कॅन्डिडेटाक काम करचो ना. म्हाजो सपोर्ट काँग्रेस पार्टीचो उमेदवार आहा तेका सदांच आसतलो. हो आनी कोणी तरी आसले जाल्यार म्हजो तेका सपोर्ट आसतलो काँग्रेस पार्टीच्या माणसाक. पूण हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जे कॅन्डिडेट आतां पळय आसा, इच्छूक आशिल्ले वाळपय मतदारसंघात काँग्रेस पार्टी खातीर काम करतले जाल्यार म्हाका तेको दिया. हांव प्रामाणीकपणान काँग्रेस पार्टी खातीर काम करपाक उबें राविल्लें आसा. जेन्ना विश्वजीत राणे काँग्रेस सोडून गेलो आनी काँग्रेसी हांगा शुन्य करपाचो तेणें प्रयत्न केलो तेन्ना आमी तेच्या ऑपोजीट वचून काम केलें. पूण आयज ते काँग्रेसीक वालोर ना जालो. म्हाका जाल्यार दिसता की हें जें सेटींग आहा तें विश्वजीत राणे वांगडा सेटींग आहा. हें हांव डायरेक्ट तेंचेर आरोप करता की केपेबल कॅन्डिडेट म्हणजे कितें की 4 दीस येयलो आनी नासलो म्हणजे केपेबल कॅन्डिडेट तेंचो आनी BJPचो मेंबर आसलेलो आजून आमचो मेंबर जावंक ना. ह्या 2 म्हयन्यांचो मेंबर जाता आनी डायरेक्ट जो PCCचेर वयता आनी आमी इतकी वर्सां काम करून आजून PCC मेंबर जावंक ना. हो केपेबल कॅन्डिडेट आनी जो काम करता प्रामाणीक तो कोण हें तेंच्यांनी सांगचें. हांव म्हणिना की काँग्रेस वायट, पूण हांगा जे लिडर आहा ते कांयच केपेबल ना म्हणून आयज काँग्रेस तेंच्यांनी खाली केली. आयज तेंचे कडेन पयल्याची लिडर खंय आसा हें तेंच्यांनी दाखोवचें. आपूण स्वता केपेबल आहा जाल्यार हें तेंच्यांनी आपलें स्वताचें प्रूव करचें. हांव तेंचेर डायरेक्ट आरोप करता.
आमकां सारकी तेंच्यांनी हांगा शुन्य करून दवरली. मागीर हे कितें केलें, आयज जनतेक तें नाका आसलें. जनतेक आयज BJP कॅन्डिडेट जायो, काँग्रेसीच्या लोकांक नाका. हांगा काँग्रेसीचे लोक सगळे आहा. गेले फावट आमी 8,500 वोटींग काडलेलें असलें गेले फावट. आतां काँग्रेस कितके वोटींग काडटा हें फुडल्या म्हयन्यान गिरीश सरान दाखोवचें. कित्याक हें जें आतां कॅन्डिडेट तेंच्यांनी सेटींग करून जे तयार केल्लें आहा तेजे फक्त लायफ 1 म्हयनो आनी मागीर काँग्रेस ते खरेंच गिरीश सर आपले मॅनिफेस्टोचे ते 30% सुद्दां मॅनिफेस्टो आपलो कंप्लीट करून पावलो ना. मेजर तांचो मॅनिफेस्टो इनकम्प्लीट उरलो. आमी कंप्लीट तांचो आज मॅनिफेस्टो उजरोवन काडला इन डिटेल. फॉर एक्झाम्पल एम्प्लॉयमेंटाची आज परिस्थिती कितें आसा ती सांगपाची गरज ना. आज अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट 12% आसा गोंयांत. जॉब्स क्रिएट करतले म्हणले प्रत्येक सेक्टरान करप्शन जाला. तांच्या स्वताचे आमदारांनी PWD सारख्या खात्यान जॉबाचेर करप्शन जाला म्हणून सांगलां. आरोग्य खातें, आरोग्य मंत्री 70रीचो सगळे जॉब 70 गेल्या. बाकीचे भुरगे तशेंच उरल्या. फुकट नोकरी दिवपी मनीस खंयच्याच पक्षाक नाका. मयेचो फुडारी मिलिंद पिळगांवकार कार्यकर्त्या मेळाव्यांत उलयलो. BJP कडेन चर्चा करून पळयली. आतां कितें तो निर्णय घेवपाचो खंय वेळ आयला. BJPन 10 वर्सां आमदार आशिल्लो, काम करिना म्हूण दुसऱ्याक हाडलो, आतां खंय तिसऱ्याक धरला. आमी आतां फुडें आमची वाटचाल कशी करतले हेजेरूय आमकां निर्णायक विचार करपाचो टायम येयल्लो आसा. आमी इतलो वेळ भारतीय जनता पक्षा कडेन संबंध जो आसा आनी प्रयत्न जो आसा हो केल्लो आसा. पूण आयज काल जाला कशें की पक्षाक तो मागीर खंयचोय पक्ष जावं, बरे मनीस, सरळ उलोवपी मनीस, लोकांक फुकट नोकऱ्यो दिवपी मनीस नाका. कित्याक तूं जर एकटो फुकट नोकरी दिवपाचो तर आतां आमी आमचें कशें जालां, आमी एक वॉक द टॉक म्हणून कार्यक्रम केलो प्रुडंट मिडियाचेर. आणि हो जेन्ना कार्यक्रम आमी केलो तेन्ना त्या कार्यक्रमान हांवें जाहीर केलें की आमच्या मतदारसंघान ज्यो सरकारी नोकऱ्यो येतल्यो हांव निवडून येयल्या उपरांत तर ह्यो सगळ्यो सरकारी नोकरी हांव फुकट दितलो. जेन्ना मतां मारली तेन्ना पक्षाक खबर आसता की तुमी कोणायकूय तेंच्यांनी हाडून हांगा उबो केलो जाल्यार तुमी ताका मतां मारता. आणि 10 वर्सां तेणें तुमकां एक आमदार दिलो, तेका मागीर म्हटलें की तेणी काम करिना, दुसऱ्याक हाडलो, तुमी दुसऱ्याक मतां मारली. आतां तिसरो हाडून दितले. आतां आमी 15 वर्सां भारतीय जनता पक्षाचो आमदार हाडून दिलो. तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते तुमी पक्षा कडेन गेले घेवन काय आमदारा कडेन गेले घेवन, मागीर विचार करून मतां मारात. पक्ष कितेंय आसूं, मनीस कसो आसा तो तुमच्या खातीर कितें करूं शकता हेजेर विचार करा. BJP सरकारान नोकऱ्यो विकूंक काडल्यात. मंत्री आमदार आपल्या लागच्या आणि सोयऱ्यांक नोकऱ्यो वाटीत सुटल्यात. विश्वजीत फकत आपल्या मतदारसंघाच्या मनशांक धुकलता म्हूण आपाचो आरोप. म्हापशेच्या तरणाट्यांचे कितें काय म्हूण आपाचो आमदार जोशवाक प्रश्न. म्हापशेकारांक खंय आतां बदल जाय. BJPक विटिल्लो लोक आपा बरोबर. 10 वर्सांनी BJP सरकार गोंयांत आसा. 10 वर्सांनी तांकां जॉब्स व्यवस्थीत भुरग्यांक दिवंक मेळूना. हे सगळ्या तरणाटे जे जमल्या, खूब जाणांचे समज शिकिल्ले आसा ते, पण तांकां पयशे दिल्या जाल्यार खंयच नोकरी मेळना. सगळे जॉब्स विकून काडले. तरणाटे आपलो फुडार कशें व्हरतले फुडें हे सरकारान विचार करपाक जाय. फक्त रिलेटिव्जांक प्रमोद सावंत आपल्या रिलेटिव्हांक घेता आनी कोण खंयचो आमदार आपल्या रिलेटिव्हांक भरता ते. तेन्ना आम आदमी जो आसा, जो गोंयकार ताका नोकरी कोण दितलो. तशेंच सांखळेचो आमदार फक्त आपल्या लोकांक ते फुडें काडटा. म्हाका जा विचारपाक जाय म्हापशेच्या आमदाराक, तो उगी कसो रावला काय. फाटलें बी ताका विचारिल्लें. म्हापशा युवक ना, म्हापशा युवक केपेबल ना. फक्त पोरयान सांखळे आनी वाळपयच्या मतदारसंघाचे युवकांक घेता पळय, बाकी सगळ्यांचेर अनफेअर ट्रीटमेंट. What I have seen in Mapsa is the same thing, stagnation over and over. And when I met Mr. Mamarao, I kind of interacted with him. And I see his vision, his kind of zest to work, to change Mapsa. And I think if I need that change, I need to support him, I need to help him. I also need to get a change with him. पोन्ने गोंयचे वादग्रस्त बांदकाम बेकायदेशीर हातूंत कांयच दुबाव ना. ते मोडपाची प्रक्रिया पंचायत राज कायद्या प्रमाण चालू आसा म्हूण आपाचो अमित पालयेकार सांगता. पोन्ने गोंयचे पंच
कंप्लेनंट आणि आप आणि टीएमसीच्या फुडाऱ्यांनी बांदकामाचे इन्स्पेक्शन केले. पंचायत म्हणटा रोकडीच नोटीस धाडटा. रेजिनाल्ड म्हणटा फर्मालदादी पुरो बांदकाम मोडात. आता आमचा प्रोसिजर चालू झाला. इन्स्पेक्शन केला, ते लायसन ऑलरेडी केलं. आता जर पंचनामा केला आणि विकीन आम्ही आता क्विक मिटींग घेता अर्जंट आणि ताका नोटीस धाडटा. नोटीस कितें म्हणटा डेमोलिशन नोटीस धाडटा. काय इट शुड नॉट बी डेमोलिश. ह्यो सगळे आता आमी व्हेरीफाय करतले आनी एका नेक्स्ट मिटींग सरपंचान सांगला की आमी अर्जंट मिटींग कॉल करतले. ताजेर आमी फुडलो डेमोलिशन प्रोसेस स्टार्ट करतले. Panchayat Raj Act requires that this is the procedure that is to be followed. So the Panchayat is on track, which is a good sign, and we will follow it up. Almost everyone who has interest in demolition, some of the people or us, we will follow it up constantly. There is no question. The building, there is not a percentage of legality in that. See the extent of illegality that you can see in that place. I'm amazed that government allowed such a construction to come up in this zone. I think government should also take a responsibility and fix the responsibility on all those authorities. Town and country planning asu, Talati asu, deputy collector asu, all are involved in grant of these permissions. And So I feel that they should go one step ahead. The one step ahead is to demolish it. When one step ahead is above the rest, म्हणलं कितें आनी notice दिवपाक आनी हें करपाक time काडपाक already notices are served. They have to go ahead for a demolition. We have seen a lot of demolitions taking place, politically motivated. But here that doesn't seem to have this, that is happening here. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनांचे 2 डोस घेयात. घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.